काल आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयले की तो केतन भाटीकर जो आसा तो आमचे सराचेर बेश्टीच टिका करता, फॉल्स एलिगेशन्स करता. ताका कांय खबर ना. आमचो जो सर आसा रवी नायक सर, तेजें विजन हाय आसा, सामकें बरें विजन आसा, लॉंग टर्म विजन आसा. रवी नायक सराचें विजना अंडर PS कॉलेज आसा. त्या PS कॉलेजान हाय सेकंडरी आसा, आर्ट्स एंड सायन्स आसा, B फार्म आसा, M फार्म आसा, B.Ed आसा, अशे खूब स्ट्रिमाचे हे आसा, स्ट्रिम्स आसा. थंय हजारांनी भुरगे शिकता आनी शिकून बरे पोजिशनाचेरय पावल्ले आसा. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच आमचे कला आनी संस्कृती मंत्री बाब गोविंद गावडे सर हे हांगा शिकला आनी बरे पोजिशनाचेर पावला. रवी नायक सर म्हटल्यारूच डेव्हलपमेंट. आयज फोंडा म्हालान जे कितें डेव्हलपमेंट जाला ते सगळे रवी नायक सरानूच केला. पोटेकार म्हणजे फोंडाला बांधले. तुम्ही जाणा पोटेकार म्हणजे आठ नाव दिले. पोटेकार चिंबुडकार ताका आठ नाव दिलें. पोटेकार सगळे लोक वळखता ताका. तेणे कितें सांगलें, आल्मेदा स्कूल टू रवी नायक हिंगा इतलोच हो मार्ग एक फॉडमिक्स जालो. त्या मार्गाचेर म्हाका कितें तरी सांगून दिसता. मागीर फुडलो पायता मागीर करता. हो मार्ग पयलो शिवरेजान हातीन घेतलो. आमी हो पावसा पयलो मार्ग कंप्लीट करताले. शिवरेजीचे पायपलायन घाण घाल कितें कंप्लीट करता. तेंच्या उपरांत आमदाराक सांगलें आमी तुका सर्टिफिकेट दिता की हॉट मिक्स करपाक. आनी तेणी ती परवानगी दिली तांकां पायपलायन सगळी घालून शिवरेजीची की तुमी आतां हॉट मिक्स करूंक जाता. त्या उपरांत पात्रान म्हणलें ओके लेट्स डू हॉट मिक्सिंग फ्रॉम आल्मेदा स्कूल टू खडपाबान एंड ऑफ दीस रोड. हॉट मिक्स केलो, सगळें जालें, वेवस्थीत जालें, देव बरें करूं. हॉट मिक्स केलें तांकां. मागीर कितें जालें, एक 15 दिसांनी परत 2-3 कडेन पायपां फुटली, उदकाची पडल्या, उदकाची पायपलायन फुटली. अरे हॉट मिक्स करता थिंगा आतां मारो बरो जालो. हांव हालोवन असो झलत चलतालो मार्गार. तो आतां मारो परत फोडपाक लागला. आनी म्हणलें कितें जालें रे बाबा म्हणलें. अरे उदकाची पायपलायन फुटल्या म्हणून पडली, परत रिपेर करपाक जावं, परत 4 कडेन लायन फुटल्या. तुमच्यांनी पळोवंक जाता सगळे मिडियावाल्यांनी लायन चॅक करात. 3-4 कडेन लायन फुटल्या, पोचून पायपाक घालता. म्हणजे कितें आदलो हो PWD जो मिनिस्टर आहलो तेणी पन्नी पायपाक घातल्या तिका. अनक्वॉलिफायड, अनप्रेशरायज. तिका प्रेशर मार चॅक करूं ना, ते पायपलायनीन कांयच करूं ना. पन्नी पायपाक घातल्या, ते ती पायपलायन फुटल्या तिका ती. आनी ही पायपलायन घालपाक परत 4 कडेन फोडलो, रोड फोडचो पडलो. आनी आतां तिका पॅच मारल्या. सगळ्या तुम्ही वचून पोवचे सगळे कडेन 4-5 कडेन पॅच मारल्या त्या मार्गार. म्हणजे ती पायपलायन फोडून काडल्या. कलाकारांक एक मंच बांदून दिवलो. हें एक विजन तेंच्यांनी घडोवन हाडलें, कला मंदीर बांदून. मागीर जावन आसा लोकांची सोय. लोकांक ऑफिशियल कामां खातीर हांगासरल्यान पणजे जावं मडगांव वयचें पडटालें. सो त्या खातीर पात्रांवान मामलेदार ऑफिस, मागीर लँड एंड सर्वे रिकॉर्ड्स, डेप्युटी कलेक्टर हे एका जाग्यार हाडले. आयज लोकांक भरपुरे ह्या गोश्टीचो फायदो मेळटा. आयज लोकांक एका पॉयंटाचेर सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा, सगळे फॉर्म आनी आपली सगळी हें आसा कामां ती एका जाग्यार करूंक मेळटा. फुडली गजाल आसा वॉटर, उदकाची सोय. अशे बाकीच्या शहरांनी पळयतले, पूण आयज फोंड्या शारान प्रत्येक घरांत, प्रत्येक गांवांत पायपलायन, नळ हेची सोय पात्रांवान करून दिल्ली आसा. एक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा 2 फावटी चीफ मिनिस्टर जाला. बहुजन समाजाचो नेतो, पर्सन विथ विजन, अ लिव्हिंग लेजंड. आनी ओरिशान सगळें डेव्हलपमेंट कितें कितें जालां तितलेंच सांगलां. आज एक भुरगो, इमॅच्युअर भुरगो, ताका कांयच खबर ना, हिस्ट्री खबर ना, कांय ना. फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता, 3 वर्सां बॉब मारता रवी नायकाचेर. हांव पयलीं तेणी कावन्सिलर जावचो, तेणी म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर जावचो, विलेज पंचायतीचो पंच जावचो, आनी मागीर तेणी फुडें येवचो. ही शूड ऑक्युपाय सम पब्लीक प्लेस एंड ही शूड कम फॉरवर्ड. डायनामीक, इवन एट दीस एज, एन्थुसियास्टीक, एनर्जेटीक जो मनीस ड्युरिंग टफ टायम ऑफ पॅन्डमिक हांगा 8 बसतालो, 4 वयतालो.
एम्बुलन्साचे फोन अटेंड करतालो जेवपाक इज अ शुगर पेशंट जेवपाक सुद्दां वचनालो आनी एम्बुलन्स बाबा आज खंय पावना एम्बुलन्स तो वीक ऑक्सिजन 92 एम्बुलन्स हांव वीक ऑक्सिजन हेल्थेत वयता जीएमसीत वयता आनी एक म्हयनो हांगा आमी दोळ्यांनी पळयला आज त्या मनशाचेर एक बारीकसो भुरगो म्हणटा इमॅच्युअर भुरगो तो MLA जालो हो स्कुलान वयता दिसता काचा घालून पावता तो आज टिका करता इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल आनी इट इज व्हेरी बॅड आज ते टिका केल्या आयटी हॉस्पिटलान तो म्हणटा CT स्कॅन ना तो म्हणटा ब्लड बँक ना तो म्हणटा 24 वरां फार्मसी ना डॉक्टर बरें ना 2007 to 12 आयटी हॉस्पिटल जाता म्हणून बोवाळ जालो आज ते आयटी हॉस्पिटल कोविड पेशंटा खातीर यूज जाता आनी कितले ब्लेसिंग मेळ्ळे रवी सराक 2012 ते आयटी हॉस्पिटल रेडी जालें आनी रवी नायक वॉज डिफिटेड 2012 to 17 हांगा पालकमंत्री कोण आसलो कोणाची ड्युटी आसली ती इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्लड बँक CT स्कॅन मागीर म्हणटा ते मॉर्ग म्हणटा सगळे एटलीस्ट जागे कोणाची ड्युटी आसली ही वॉज नॉट इन पावर तो आपल्या PS पार्टी पळयतालो हे आपले अपयश दुसऱ्याचे मात घालिता हो भुरगो आहा तो इमॅच्युअर हो भडभडटा खरें म्हणजे मिडियानी हेका वाव दिवचो न्ही तेका पयलीं पॉयंट नाजाल्यार कावन्सिलर जाय आनी फुडें मिडिया फुडें यो तेन्ना 2012 to 17 Ravi Naik was not in power. After 2017 Ravi Naik was elected as a MLA. Moment he got elected, he invited Honorable Health Minister of Goa, Vishwajit Rane to the hospital and त्याला सोबोली खोबऱ्यो सांगल्यो आनी तेणी असेंब्लीत क्वेश्चन आवारा अगेन ते 4 फाटी मारले बाबा हांगा CT स्कॅन जाय ब्लड बँक जाय तो पावरान आमी करूं शकलो ना एजो मंत्री पावरा आसलो तेणी काय करना 7.5 वर्सां भोगले सत्ता भोगली ते ब्लड बँक हे आपल्या पालकमंत्री विचारपाक जाय रवी नाकेच्या हो काल पयचो भुरगो रवी नाचे एटॅक करता पळय हेजे आतां चड जाला म्हणून आमी 3 वर्सां एटॅक करता तेका आमचे सारको आन्सर करना पण आमी इट्स हाय टायम यू टू रिप्लाय सेकंड ही इज टॉकिंग अबाउट एम्बुलन्स आपल्या खातीर 2 एम्बुलन्स हाडल्यो फॉर इज कायंड इन्फॉर्मेशन हांव म्हणटा तेका नॉलेज ना तेका मॅच्युरिटी ना तेका काय खबर ना वेन रवी नायक वॉज MP in 97 58 एम्बुलन्स हाडल्यो सगळे विलेजीन एम्बुलन्स पावले हे खबर तरी आहा